शिक्षण खात्यान आपमजत गट आणि पालक शिक्षक संघाच्या प्रतिनिधींची घेतिल्ल्या बसके वेळार हो निर्णय जालो. ह्यान पयलीं माध्यान आहारांतल्या चपातींची सक्ती केल्ली. सध्या हजारांनी चपात्यो लाटून तांचे वितरण करप आमकां जमचें ना अशी भुमिका खुबशा आपमजत गटांनी घेतिल्ली. ताका लागून शिक्षण खात्याचे संचालक गजानन भट आणि हेर अधिकाऱ्यांनी आपमजत गट आणि इतरांची बसका घेतली. चपात्यो पुरवप शक्य ना जाल्यार सध्या पाव दिवचे वा सध्या पाव दिवप शक्य ना तांणी चपात्यो पुरवप अशी मोकळीक शिक्षण खात्यान आपमजत गटाक दिल्या. ताका लागून आतां चपात्योच विद्यार्थ्यांक दिवप सक्तीचें ना. काल आमची सेल्फ हेल्प ग्रुपा बरोबर मिटींग आशिल्ली. तातूंत 60 सेल्फ हेल्प ग्रुप आशिल्ले. थंय डिस्कशन जालें आनी त्या वेळाचेर ठरलें की तांकां ती चपाती दिवपाक शक्य ना. त्या वेळाचेर आमी ठरयलें, गव्हर्मेंटाक विचारलें की कितें दिवपाचें. त्या वेळाचेर तांकां सबस्टिट्यूट दवरलें ब्रेड दिवपाचें. सो पाव, पोळी किंवा चपाती ताणें दिल्या जाता, पण भाजी तीच रावतली. जर कोणी तातूंत भितर प्रयत्न केलो की पुलाव दिवपाचो जाल्यार मातशें आमी मॅटर सिरियसली धरतले. आमकां विश्वास आसा की सेल्फ हेल्प ग्रूप गोवनूच आसा आनी ते आमच्या भुरग्यांक बरें अन्न दितले. पूण तांची सर रेट बीन वाडयल्या तुमची ग्रूप? तांचे 60 पैसे रेट ह्या 1 नोव्हेंबरच्यान वाडयल्ल्या. प्रत्येक मिड डे मिला मार्फत म्हणजे प्रत्येक भुरगे मार्फत 60 पैसे वाडल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार.